दिव्यवाणी 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 लाईव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आणि मोगाचो नमान. मोगाच्यान परत एक फावटी आमचे विशेष कार्यक्रम ते जावन आसा समर्पण. या समर्पण कार्यक्रमाद्वारे तुमच्या संगी आमची मुलाखत आणि तसेच समर्पित जिणी जियोच्या आमच्या धर्म भयणींची जिणेची एक झळक आणि एक वळख दिवच्या आमच्या या प्रयत्नाक तुम्ही आमच्या संगी हांगासर आसात. तुमकां परत एक फावटी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व सिबंदी वर्गाच्या नावी मोगाचो स्वागत आणि माया मोगाचो येवकार हांव आशेतां. मोगाच्यान आज या विशिष्ट कार्यक्रमाक आमचे संगी आमच्या या दिव्यवाणी लाईव्ह स्टुडियोंत हाजीर आसात मानादिक डॉक्टर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत BS. मानादिक डॉक्टर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत ती एक होमिओपॅथीक डाक्टर जावन आसा आणि तशेंच फाटल्या 12 वर्सां तावन या वैद्यकीय क्षेत्रांत तिची मोलादीक सेवा ती दिवन आसा आणि सगळेंच तिचे कार्यव्याप्ती या कार्यक्षेत्र आमी पळोवचें जाल्यार नॉर्थ इस्टान तिची वर्ती सेवा फाटल्या 9 वर्सांनी तिणें थंयसर दिला आणि या एका धर्म भयणीचे मिसांव आणि तशेंच तिचे एक सेवा आज तुमचे मुखार अनावरण करूंक आमकां वर्तो संतोष. आणि येदोळच हांवें सांगलें आमचे संगी हांगासर आसात मानादिक डॉक्टर प्रेमा मिस्कीत BS या बेथनी सिस्टर. बेथनी सिस्टर म्हणटना आज जुलयाची 16 तारीख आणि एक वर्तो संभ्रम तो दोडतो संभ्रम तो जावन आसा. कित्याक मंगळुरांत आरंभ जाल्लो हो बेथनी संस्थो जुलय म्हयन्याच्या 16 तारखेर तो आरंभ जाल्लो आणि ह्या संस्थेचो फाउंडेशन डे या स्थापक दिवस आज संभ्रमतात. तशें ह्या संस्थे विशयांत कार्यक्रम आरंभ करच्या पयले एक मोठवी झळक तुमच्या मुखार दिवंक म्हाका वर्तो संतोष आणि अभिमान भोगता. क्रिस्तशक 1921 जुलयाच्या 16 तारखेर मंगळूरच्या धार्मीक चरित्रेंत भांगराळ्या अक्षरांनी कांतयलेलो भागीत दीस जावन आसा. त्या दिसा मंगळुरांतल्या बेंदुरांत बेथनी संस्थेची सुरवात जाली. देवाचो सेवक मॉन्सिंजर RFC मस्करेनस हांच्या खेरीत दिश्टावो कॉंग्रिगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द लिटल फ्लावर्स ऑफ बेथनी म्हणल्या धार्मीक मेळाच्या जल्माक कारण जालो आणि प्रस्तुत हो संस्थो बेथनी कॉंग्रिगेशन म्हूण लोकांमोगाळ जाला. मॉन्सिंजर RFC मस्करेनस तो प्रस्तुत देवाचो सेवक म्हणल्या मानाक पात्र जाला आणि कोडयाळ दियेसीचो तवळचो तो एक याजक जावन आसून तवळच्या परिगतेन सौम्याचो संदेश प्रसार करूंक आणि लोकांची सेवा करूंक स्त्रियांचो धार्मीक मेळ घडोवंक ताका एक वर्तें प्रेरण लाभलें. आणि तवळचो बिस्प पाऊल पेरिनीन हाका अनुमतेन ताणें हो मेळ घडलो आणि प्रस्तुत बेथनी मेळ म्हूण आमच्या सर्वांच्या मोगा पात्र तो जाला. तर आज या विशेष कार्यक्रमात आमच्या संगी हांगासर आसात मानादिक डॉक्टर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत. तांकां आमी आतां आमच्या सर्वांच्या नामी परत मोगाचो येवकार आशेतां. सिस्टर वो आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक समर्पण तुमच्या समर्पित जिणेची वळख आणि तुमच्या विसावाची झळक आमच्या वीक्षकांक लागोवच्या खातीर आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या संगी तुमी हांगासर हाजीर आसात. सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी तुमकां पळोवप्याच्या नांवी तुमकां मोगाचो स्वागत आमी आशेतां. देव बरें करूं. मागीर सिस्टर कशें आसात तुमी? फर्स्ट क्लास बरी आसा. पळयतना असं कळटा कित्याक म्हळ्यार आज वर्त संतोषाचो आनी संभ्रमाचो दीस. आज संस्थापक तुमचो देवाचो सेवक म्हूण नांव वाडलेलो RFC मस्करेनस तांच्या एका दिश्टावान एक वर्तो मेळ थंयसर मंगळुरांत घडलो आणि त्या मंगळूरच्या चरित्रेक तो एक वर्त अभिमानाची संगत आणि आज सर्वांच्या मोगाचे जावन असतो तुमचो बेथनी मेळ. आज सगळ्या संवसारार विविध क्षेत्रांनी सेवा दिवन आसा आणि ताका साक्ष तुमीच. तुम्ही एक धर्म भयण जावन एक डाक्टर जावन मस्त तुम्ही सेवा दिल्या. ह्या विशयांत प्रस्तुत तुम्ही कितें करनासात हांवें तें सांगच्या प्रास प्रस्तुत तुम्ही खंयसर तुमची सेवा दिवन आसात ह्या विशयांत एक मोठी झळक आमच्या वीक्षकांक तुमचे तां. हांव प्रस्तुत हांव रोजा मिस्टिका कॉन्व्हेंटांत एक होमिओपॅथी डाक्टर जावन म्हजी सेवा दिवन आसा. हाचे पयलें हांव नॉर्थ इस्ट गांवांत आसली. थंयसर 1 वर्स आसामांत तशेंच
5 वर्सां त्रिपुरांत आनी 4 वर्सां मिझोरामांत हांवें म्हजी सेवा दिल्या. ते थंयसर सेवा काबार जातास ह्याच वर्सा हांव हांगासर मंगळुराक आयल्या. सो तुमी नॉर्थ इस्टांत साबार वर्सां तुमची सेवा थंयसर दिली आनी तुमी एक धर्म भयण जावन बेतनी संस्थ्यांत तुमची मोलादीक समर्पीत तुमी जिणी जिवन आसात. सिस्टर, ह्या घडये हांवें तुमकां विचारचें एक सवाल. आज जर तर तुमी एक सिस्टर जाल्यात आनी एक दाक्तेर जाल्यात आनी समाजीक एक धार्मीक आनी एक दाक्तेराची एक सेवा दिवन आसात, पूण हाका मेन कारण तुमचें कुटुंब, तुमचे आवय बापूय, तुमचे भाव भयणी. सो तशें आमचे विक्षक ह्या विशयांत आतुरीत आसात, तर आमच्या विक्षकाक तुमच्या कुटुंबाची एक मोठवी जळक म्हळ्यार तुमच्या मम्मी डॅडीचें नांव, तुमच्या भाव भयणीचें नांव, खंय तुमचें मुळावें शिकप जाल्लें, ह्या विशयांत एक विवर तुमी दिल्यार बारी बरें. हांव निर्मार्गाच्या सेंट जोसेफ दी वर्कर चर्च हांगासर वस्ती करच्या मिस्टर लुईस मिस्कीत आतां देवादीन आनी मिसेस लुसी मिस्कीत हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी 26 जावन जल्माली. आनी म्हजें प्राथमीक शिकप हांवें आमच्याच इगर्जे इस्कॉलांत केल्लें आसा, सेंट ग्रेगोरीस हायर प्रायमरी स्कूल म्हणून. हें जाल्लेंच म्हजें हायस्कूल शिकप हॉली क्रॉस सिस्टर आनी सोलोनवरच्या राजेश्वर हायस्कूल हांगासर केल्लें. हें आमच्याच इगर्जे लागींच आसा. आनी उपरांत PUC आनी पदवे शिकप बेंदूरच्या सेंट ॲग्नेस कॉलेजींत हांवें काबार केलें. सांगचें जाल्यार आमचें कुटुंब एक क्रशेचें कुटुंब आनी पप्पा मम्मीन बरें कश्टांनी काम करून आमकां 7 जाणां भुरग्यांक मोगान वागयलां आनी सर्वांक बरें शिकप दिलां आनी सगळां आज बऱ्या फुडाराक पावल्यांत म्हूण सांगूंक म्हाका संतोश भोगता. ह्या खातीर म्हज्या पप्पा मम्मीक हांव आभारी जावन आसा. तशेंच थोड्याच तेंपा आदीं म्हणजे 3 म्हयने आदीं देवादीन जाल्ल्या म्हज्या पप्पाचो उगडास काडटा. सो तशें एक भक्तिवंत कुटुंब, एक देवत कुटुंब तुमकां एक फावंडेशन म्हूण आमी सांगता, एक तळहदी म्हूण आमी सांगता, तशें तुमच्या एका धार्मीक जिविताकय तें एक प्रेरण जालें. सो तुमी चडावत मंगळुरा भितरल्या सुत्तुरांतूच तुमचें शिकप तुमी मुंदरिलें. सो तुमच्या शिकपाच्या वेळार, तुमच्या भुरगेपणाच्या वेळार तुमची परिस्थिती कशी आसली? तुमी लिडर जावन आसल्यात की जोर आसल्यात की गलाटो करतल्यात की कशें आसलें? हांव सांगूंक गेल्यार हांव सादें मनीस आनी म्हाका पळयतनांत सगळां हें बारी सादें मनीस, हाका कांय उलोवंक कळना तशें म्हणचें आसलें. पूण म्हाका पळयतनाय साबार म्हणटली हे एक सिस्टर जाता म्हणून सांगचें आसलें. पूण शिकपांत म्हज्या देवाच्या आदारान आनी घरच्या कुमकेन शिकपांत बरी हुशार आसली आनी बरें मार्क्स काडटली. पूण आनी मुखार वचून उलोवचें आनी तशें इल्लें पाटी आसतलें. हांव वीक आसलेल्यांक जेजू सोदून काडटा तशें म्हणलें बरी. हांव अस्कत आसलें, साबार संगतींनी अस्कत जाल्यार जेजून म्हाका घट दिवन अशें ह्या अभ्यासाक विंचून काडलां म्हूण सांगूंक म्हाका खुशी भोगता. तुमी सांगलें उतर एक म्हाका बारी बरें लागलें. कित्याक म्हळ्यार जेजून वीक आसल्यांक विंचून काडचें. हय, निजाकी जेजूचे शिश्य कोणी PhD केल्ले कोणी नासले त्या टायमार. पूण जाल्यार PhD केल्ल्या वरनी चड वांट्यान ताणें सोम्याचो प्रकाश सगळ्या संवसारार ताणें प्रसार केलो. आतां लोक तुमकां सांगतलो न्हय तुमी सादे आसल्यार तर सिस्टर जातात म्हणून, पूण लोकांनी सांगल्यार सिस्टर जावचें न्हय, पूण जाल्यार ताका एक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण जायचें. तुमकां एक धर्म भयण जावंक प्रेरण केदाळा कशें मेळ्ळें? तुमी सांगलें आमचें एक देवत कुटुंब म्हणून. निजस आमचें एक देवत कुटुंब जावन आसलें आनी सकाळीं सांजेर मागणें सुकलें म्हणून ना. आनी आमी ल्हान आसतना आमचे पप्पा मम्मा रजेच्या वेळार आमकां सकाळीं बेगीन उठोवन मिसाक धाडटलीं. अशें रजेच्या वेळार सदां मिसाक आमी वयतलीं हांव. आनी उपरांत आमीच भुरगीं सांगाता मेळून उठोवन वयतलीं हांव तांणी सांगनातल्यार. आनी म्हज्या मम्मीन म्हाका एक पटी सांगिल्लें आसा, पुता कुमगार मिसाच्या वेळार कुमगार सेवल्या उपरांत तुवें कितेंय मागशी जाल्यार देव तुका तें दितलो म्हूण. अशें हे वर्ड्स तिणें सांगलें उतर म्हाका बारीस चड मेसवारलें. आनी देखून हांव सद्दां कुमगार सेवल्या उपरांत जेजू अर्गां दितास म्हाका एक जेजू बरी सिस्टर कर, एक बरें मनीस कर म्हणून मागचें आसलें. हे मागणें म्हज्या देवा पोवण्याक कारण जालें म्हूण दिसता. तशेंच ल्हान क्लास 2 वता म्हणलें बरी म्हज्या काळजांत जेजूचें आपोवणें आसलें म्हूण म्हाका भोगता. आनी दुसऱ्यान सांगचें तर आमचें एक देव पोवण्याचें कुटुंब म्हूण येत.
म्हजी एक आंटी सिस्टर एमिल्डा ती आतां देवादीन ती एक बेतनी सिस्टर जावन आसली आनी तिणे साबार जाग्यांनी मंगळुरांत सेवा दिल्या आनी म्हजे 2 अंकल पप्पाचे भाव ते फादर अलेक्स मिस्कीत आनी फादर विक्टर मिस्कीत म्हूण हे दोगू जेजुईत याजक जावन आसात आनी ते जमशेदपूर DSCत वर्क करतात. प्रस्तुत फादर अलेक्स झारखंडांत आसा आनीक फादर विक्टर प्रिंसिपल जावन भुवनेश्वरांत आपली सेवा दिवन आसा. अशें तांचें जिवन म्हाका बारीच मेसवाल्लें. तांणी देवाच्या शेतान करची ती सेवा तांचें निस्वार्थ पळोवन हांवें एक सिस्टर जायचें म्हूण म्हाका मन आसलें. मागीर आनी एक सांगचें तर आमच्या फिरगजांतल्या ह्या जाकांक आनी होली क्रॉस सिस्टरांक पळोवन तशेंच रजेर गांवाक येवच्या सिस्टरांक पळोवन ती उर्बा म्हजी आनी चड आनी चड जातली. अशें सदांच हांवें एक सिस्टर जायचें म्हणून म्हाका भोगप आसलें. आनी अशें कुटुंबाचें वातावरण म्हज्या शिक्षकांचो प्रोत्साह कुटुंबाचो प्रोत्साह आनी मागण्याचें वातावरण हें सर्व म्हज्या देवा पोवण्याक पाळो देव म्हाका आदार जालां. सो तुमच्या काळजांत तुमच्या भुरगेपणांत सावन देवा पोवण्याची एक ओडणी आवड ती आसली आनी तें बी थंयसर पारलेलें किरलालें आनी पालेलें जैत जड जालें आनी हाका 360 डिग्री तुमकां सर रितीर एक प्रोत्साह मेळ्ळो. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबांत ती देवा पोवणें आसलें आनी फिरगजेंत ती देवा पोवणें आसलें आनी तुमच्या आवय बापायचो पाठिंबो आसलो. लोकांचें एक बरें मन आसलें. सगळ्यांच्या एका बऱ्या मनान तुमी एक सिस्टर जाल्यात. आतां म्हजें सवाल, कॉंग्रिगेशन्स धार्मीक मेळ जाय तितले आसात पूण तुमी एक बेतनी सिस्टर जातात म्हणून खंयच्या एका प्रेरणान बेतनी मेळच जायचे म्हणून तुमी डिसायड केलें? जॉयन जावच्या वेळार हांवें खंयसर जॉयन जायचें म्हूण म्हाका गोत्तू नासलें. म्हळ्यार म्हाका साबार सिस्टरांची वळख आसली, 3-4 कॉंग्रिगेशनांची वळख आसली. पूण हांवें सांगलें बरी म्हजी आंटी सिस्टर एमिल्डा बेतनी कॉंग्रिगेशनांत आसली. हांवें तिचें जिवन पळयल्लें आनी हांव बेंदुरांत शिकता आसतना ती थंयसरच लागीं आसल्या बेंदूरच्या कॉन्वेंटांत आपली सेवा दिवन आसली. अशें हांव साबार फावटी तिका मेळोवन थंयसर बेतनी कॉन्वेंटाक वेतली. तो वळतीने म्हाका साबार सिस्टरांची वळख करयल्ली आनी थंयसर फावंडराचें म्युजियम आसा थंयसर म्हाका ती आपोवन व्हरतली आनी तांच्या फावंडरा विशयान सांगतली. अशें तांच्या सिस्टरांक मेळोवन तांणी जियोवचें तें जिवन पळोवन प्रत्येक जाण म्हज्या आंटीची ती निस्वार्थ सेवा कळमीत नासता तिणें करचो वावर आनी तिचो देवाचो मोग हें सगळें पळोवन हांव एक बेतनी सिस्टर जाता म्हणून म्हाका भोगलें आनी जॉयन जावच्या वेळार हांवें बेतनीक जॉयन जाली. सो तुमी आतां एक मन केलें, बेतनी सिस्टर जावंक एक मन केलें आनी बेतनीक जॉयन जालें. ताचे उपरांतली प्रक्रिया कशी आसली? तुमचें प्रोफेशन मागीर दुसरे सकट विशय आसात, तुमच्या मेळाचे विशय आसात, तुमच्या मेळाचें जिवीत कशें आसलें, मागीर फायनल खंय म्हणसर येवन पावल्यात? अशें हांव 2002 इसवेंत म्हजें BSc शिकप काबार जाताच हांव बेतनीक जॉयन जालें. जॉयन जावन 3 वर्सांचें शिकप काबार जाताच 2005 इसवेंत हांवें म्हज्यो पयल्यो आंगवण्यो बेतनी कॉंग्रिगेशनांत केल्यो आनी ते वेळार आमकां एक नवें नांव काडूंक आसतलें पूण हांवें म्हजें सेम नांव दवरलां पूण आमकां एक मेरी म्हणून ऍड करूंक आसतलें. अशें सिस्टर मेरी प्रेमा मिस्कीत ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस अशें म्हणून हांवें नांव काडलेलें. आनी उपरांत म्हजें शिकप मुंदरसितस हांवें मोदें म्हजें मेडिकल स्टडीज केले आनी उपरांत 2013 म्हजे फायनल वो शाश्वत आंगवण्यो हांवें बेतनी कॉंग्रिगेशनांत केल्यो. अशें आतां तुमी सांगलें बरी आयचो दीस आमकां बेतनी सिस्टरांक बारीच म्हत्व आसो. कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा आमचो फावंडेशन डे आमी आचरण करता. फावंडेशन डे म्हळ्यार आमच्या फावंडरान बेतनी संस्थो स्थापक केल्लो दीस आनी हो जावन आसा देवाचो सेवाक मॉन्सिन्योर RFC मस्करेनस. तो वळ स्टार्ट करतना 1921 ताणें हो संस्थो आरंभ केलो. तो वळ तो एक बेंदूरच्या फिरगजेचो याजक जावन आसलो. तो बेंदूरचो पयलो याजक जावन आसलो. अशें बेंदुरान ताणें आपली सेवा दिता आसतना थंयसर ताणें लोकांचे कश्ट पळयले. तो लोकांच्या सांगात बरसून जियेतलो आनी
जेजूच्या कश्ट सांगता लोकांचे कश्ट मेळोवन आपणे कितें तांकां बरेंपण करीत म्हणून सदांच तो चिंतून आसतालो. आनी ताणें कसले कश्ट पळयले म्हळ्यार तो व्हडू शिकपाचे मस्त त्रास आसले. लोकांक मस्त शिकप नातलें, तातूंत चेडवां भुरग्यांक शिकप नातलें. आनी तिसरें म्हळ्यार देवाची सुवार्ता प्रसार करूंक धर्मीक भाव भयण्यांची मस्त गरज आसली. आनी चवथें कितें म्हळ्यार चेडवां भुरग्यांक कोणाक सिस्टर जावंक मोन आसा तसल्यांक खंयच्या एका कॉंग्रिगेशनाक जॉयन जावंक मस्त त्रास आसले तवळच्या काळार. कित्याक म्हळ्यार तवळ तांकां ते डावरी म्हणटात तें दिवंक पडटलें. पूण लोक मस्त दुबळो आसले आनी तांकां हे पयशे दिवंक जायनातले. अशें चेडवां भुरगीं सिस्टर जावंक मोन आसचें चेडवां भुरगीं घरा सपाटी उरतालीं. अशें हे सर्व कश्ट निवारच्या खातीर हांवें एक सिस्टरांचो मेळ घडाचे म्हूण ताका भोगलें. आनी तवळच्या बेसपा लागीं पॉल पेरिनी लागीं ताणें आदेश मागलो आनी ताणें ताका कबलात दिली. अशें 1921 इस्वेंत जुलय 16 तारखेर कार्मेल मायेच्या फेस्ता दिसा ताणें हो बेतनी संस्थो घडलो. आनी आज आमी हो बेतनी संस्थो घडोवन 102 इयर्स जातात आनी 103 इयर्साक आमी पांय दवरता. तो व्हड बेंगलोरच्या एका मूल्यांत आराम जालो हो संस्थो आज सगळ्या संवसारार विस्तारलेला. आमच्या भारतांतच न्हय, भारताच्या भायरय आसा. भारतांत आनी कडेन आमची कॉन्वेंटां आसात आनी भारताच्या भायर म्हणजे नेपाळांत आमी आसात, तशेंच आफ्रिकाच्या मौरितानिया टांझानियांत आसात आनी युरोपांत आसात. इटली, जर्मनी, सेनेगल, फ्रांस हांगासर आमची सिस्टरां विविध क्षेत्रांनी तांची सेवा दिते आसात. विविध क्षेत्र म्हळ्यार वैद्यकीय, सामाजीक, शिकपा क्षेत्रांत, पास्टरल सेवा अशें साबार कडेन आमचे सिस्टरां तांची सेवा दिते आसात. सो वंडरफूल सिस्टर, यू आर रियली एन्सायक्लोपिडिया. कित्याक म्हळ्यार हांवें एक सवाल विचारलें आनी ताका तुमी इतल्या रितीर सगळीं चरित्रां म्हज्या मुखार दवरलीं. म्हज्या मुखार मात्र न्ही, आमच्या सर विक्षकाच्या मुखार दवरली आनी आमच्या विक्षकांकी बेतनी मेळाची एक झळक मेळ्ळी आनी खंडीत सावन तांचो गौरव चडला ह्या मेळाचेर मनशाक काही सुदभाव ना. पूण आनी एक विशय कितें म्हळ्यार वडोळ तुमी नांव चेंज केल्ल्या विशयान कांय सांगलें. म्हळ्यार तुमी मेरी प्रेमा म्हूण तुमी नांव काडून गेल्लें न्हय, सिस्टर मेरी प्रेमा म्हूण नांव काडून गेल्लें. अशें साबार जाणांचे पळयलां हांवें चडावो सिस्टर मेरी म्हणलें नांव काडून घेतात. हे अंकपर सायबिणीक ह्या तुमच्या नांवाक जॉयंट करूंक कितें कारण? आमचो फावंडर RFC देवाचो सेवक RFC मस्करेनस आख्खो मुरयेचो भक्तीक ताका मुरये मायेची भोव व्हड भक्त आसली आनी कितेंय काम सुरू करीचे जाल्यार मुरयेच्या मजतीन तो करतलो. आनी हर एक पटी आमचे बेतनी कॉंग्रिगेशन सुरू जातानाय 4 टिचरां मरिफात ताणें तें सुरू केल्लें आसा. अशें त्या 4 टिचरांक ताणें सांगात हाडटना पयलें ताणें मुरये मायेच्या इमाजे लागीं वचून थंयसर दिमी घालून अशें मागणें केलें. मोगाळी माये, तुवें म्हाका सांडल्यार तुजेर भरवोसोन आयिल्ल्या आनी तुज्या पुताचें काम विस्तारूंक आयिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक सांडून घाली नाका. म्हळ्यार ह्या उतरांनी ताणें त्या टिचरांक मुरये मायेक समर्पण दिलें. तशेंच न्हय आसतना बेतनी कॉंग्रिगेशन स्टार्ट करून 25 वर्सां जाता न्हय ताणें आमचे सगळो संस्थो मुरयेच्या कातावीन काळजाक समर्पण दिल्लो. आनी अशें ताची एक आशा आसली सर्व सिस्टरांनी मुरये बरी जियेजे तिच्या आदाराखाल आसाचे म्हूण ताची एक आशा जावन आसली. आनी मुरयेन देवाक दिल्लें तें उतर आबळे सुम्याची शारांडासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं हें आमकां ताणें आमचें ध्येय वाक्य करून दिलां. अशें आमी सिस्टर जातना आमचें प्रोफेशन करतना आमच्या नांवाक एक मेरी म्हूण घालीचें म्हणून आमच्या फावंडराची आशा जावन आसली. ह्या खातीर चोर आमी बेतनी सिस्टरां आमचे पयल्यो आंगवण्यो करतना आमच्या नांवाक आमी मेरी म्हणून ॲड करता. सो एक विशेष एक्स्ट्रा एक नॉलेज या एक समजणी आमच्या विक्षका संगी तुमी वांटून घेतल्यात. देव बरें करूं सिस्टर. आतां RFC मस्करेनस देवाचो सेवक, महान विजनरी, दार्शनिक म्हूण आमी सांगता. तांचे विजनरी कितें विजन आसलें कितें म्हूण सांगल्यार हांगा लोकल्सांक एक सपोर्ट जाय जे एक कॉंग्रिगेशन घडाचें म्हूण सांगल्या लेकार ताणें एक प्रारंभ केल्लें. पूण तुमी एक बेतनी सिस्टर जाल्या उपरांत हांगा लोकल्सांत जायते तितले ऑपॉर्च्युनिटीज आसले तुमकां करचे जाल्यार इस्कॉलां आसली, संस्था आसली, थंयसर तुमची सेवा तुमी दिवी येती. पूण
तुम्ही एक नॉर्थ इस्टाक वेचे हे एक येवजणी कशी घेतली? ही एक येवजणी देवाचीच म्हणून सांगेत. जेजूनच म्हज्या काळजांत ही एक आशा घाल्ली म्हणून म्हाका सांगेत. हांव म्हजें शिकोवन आसतना हांवें ह्या म्हज्या गांवांत हांव कोण म्हजे वळखीचे म्हणटात, वळखीचे हांव तेके पयस वचाचे आनी पयस आसलेल्या लोकां सांगता बसून तांकां तांच्या कश्टान मेतेर जावन तांकां जेजूचो मोग दिवचे म्हणून एक म्हज्या काळजांत एक आशा आसली. अशें आमी आमच्यो पयल्यो आंगवण्यो करतना आमकां लिखीत रुपान दिवंक आसतलें, आमकां खंयसर सेवा दिवंक मोन आसा म्हूण. अशें हांवें तवळ नॉर्थ वा नॉर्थ इस्ट अशें म्हणून बरयलें. अशें म्हज्या खुशे प्रकार आनी जेजूच्या खुशे प्रकार म्हाका हे नॉर्थ इस्ट वचोंक प्रेरण लाभलें. सो आतां येदोळ पर्यंत आमी तुमच्या धार्मीक अभ्यासाच्या फाटल्यानूच मुखार आयल्या. आतां इल्लेशें पाटीक वता हांव. सो एज अ सिस्टर तुमी येदोळ म्हणसर सांगलें एक धर्मभट जावन तुमच्या जिविताची एक कूस तुमी अनावरण केली आमच्या विक्षकाच्या मुखार. पूण तें तुमचें मिशन प्रोफेशन म्हणटना एक धाकटेर चडा वता आमी पळयता हांव सिस्टर्स इगर्जेंत सेवा दितात, सिस्टर्स इस्कॉलांत सेवा दितात, सिस्टर्स विविध शेतांनी सेवा दितात. पूण आजकाल तुमचे तसले एक वॉलंटियर्स मुखार येतात, वैजकीय शेतांत आमी सेवा दिता आनी जेजून गूण करचे मिसांव ते दाडा आमकां दिल्लें, आमी त्याच मिसावन जेजूच्या नांवार लोकांक आमी गूण करता म्हणून. कशें तुमकां एक प्रेरण लाभलें एक डॉक्टर जावंक? हे म्हजे तावनूच आयिल्लें न्ही, पूण म्हाका एक पिडेस्तांची सेवा करीचे म्हणली एक आशा काळजान म्हज्या आसली. आनी उपरांत आमच्या वडीलनीन विचार केल्ल्या वेळार हांवें हें तिचे लागीं सांगिल्लें आसा, म्हाका एक पिडेस्तांची सेवा करीचे म्हूण, सेवा करूंक आशा आसा म्हूण. अशें तांणी हो प्रस्ताव मुखार धरलो, तुमकां धाकटेर की शिकोव्यो की म्हणून. अशें हांवें ताका म्हजी कबलात दिल्ली. अशें तांच्या मरिफात हांवें ह्या वैद्यकीय शिक्षणाक वचोंक प्रेरण जालें. सो तुमच्या वैजकीय शिक्षणाच्या विशयांत इल्लेशें अवलोकन करचें जाल्यार तुमी खंयसर शिक्षण तें तुमी घेतलें आनी त्या विशयांत तुमचे अभिप्राय आनी तुमचो अनुभव कसो शिकपाचो? हांव CET मरिफात CET हांवें बरयली आनी उपरांत म्हाका फादर मुलर्स होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजीक म्हाका एक सीट मेळ्ळी. अशें थंयसर हांवें म्हजें शिकप काबार केलें. हें शिकप 5.5 वर्सांचें जावन आसा. 4.5 वर्सां आमकां आमचें शिकप शिकोवंक आसता आनी 1 वर्स इंटर्नशीप करूंक आसता. हें शिकप शिकतना थोडे त्रास भोगले, शिकोवंक उर्बा आसली, पूण वैद्यकीय शिकप म्हळ्यार थोडें इल्लें कठिनायेचें शिकप. अशें थोडे कश्टी भोगले, पूण देवाच्या कृपेन आनी म्हज्या सिस्टरांच्या कुमकेन म्हाका शिकोवंक बरें जालें आनीक हांवें शिकप हें कंप्लीट केलें म्हूण सांगयेत. सो मस्त खुशी जाता सिस्टर, कित्याक म्हळ्यार आमच्या समाजाची धर्म भयणी वैद्यकीय शेतांत धाकटेर जावन परजळतात, निजायकी सोम्याचे मिसावन तुमी मंदरून व्हरतात, म्हाका तो व्हरतो संतोश. आतां तुमचे 2 मेन बेस आसात, एक धाकटेराचो बेस आनी एक धर्म भयणीचो बेस. हे दोनी बेसा संगी तुमी नॉर्थ इस्टाक गेलात. थंयसर तुमी दीर्घायेची लांबायेची 9 वर्सां तुमची सेवा थंयसर दिली. ह्या खंयच्या गांवांनी तुमी ती सेवा दिली ह्या विशयांत एक विवर. हांवें पयल्या 1 वर्सा म्हजे पयल्यो आंगवण्यो जाल्ल्या वेळार हांव 1 वर्स आसामच्या गांवहाटींत आसली. थंयसर इस्कॉलांत शिकोवन आसली. पूण उपरांत म्हजे शाश्वत आंगवण्यो जाल्ल्यो सो हांव त्रिपुराक वचून पावलें. थंयसर सबार क्षेत्रांनी हांवें म्हजो वावर दिला. अशें थंयसर 5 वर्सां काबार जाताच थंय हांव मिझोरामाक म्हजो वर्ग जालो. थंयसर असल्या कामांनी सेवा दिवंक पावली. अशें म्हणटना धाकटेर म्हणटना केवल धाकटेराची सेवा मात्र न्ही, हांव एक सिस्टर जावन प्रथम जावन आसलें जेजूचो मोग लोकांक दिवचें. अशें खंयचें काम म्हूण पळयनासतना मेळिल्ले अवकाश गळसून खंयसर म्हाका जेजूचो मोग प्रसारूंक जाता ते अवकाश गळसून हांवें जेजूची सेवा करूंक जेजूची सेवा हांवें थंयसर केल्या. सो तुमी पयशिल्ल्या नॉर्थ इस्टांत थंयसर गेल्यात, विविध गांवांची नांवां तुमी सांगली
आनी थंयसर तुमकां 2 मिसांवां आसलीं, एक गूण करचे मिसांव आनी एक सुम्याचो संदेश प्रसार करचे तसले मिसांव, सेवेचे मिसांव थंयसर आसले. त्या घडये तुमचो अनुभव कसो? थंय तुमकां कांय एक एनकरेजमेंट जावचें तसलें वातावरण आसलें गी, मनाक दूख जावचें तसलें वातावरण आसलें गी, या खंयच्याय रितीर हांगा येवचें नाका आसलें म्हूण तुमकां कांय फुडें भोगल्लें आसा हें? थंयसर गेल्या उपरांत हांव म्हज्याच गांवांत आसा म्हणलो एक अनुभव म्हाका जाल्लो. थंयसर आमी जेवचे आसलें ट्रायबल्स लोकां मदें. ते ट्रायबल्स लोक आमच्याच लोक आमकां तांचेच लोक म्हणले बरी आपणायतात आनीक बरें मोगान पळयतात. आनी हांव त्रिपुरांत आसले कडेन साबार कोटी साबार तरांचे लोक आसात. ट्रायबल्सा मदें अनेक तरांचे लोक आसात आनी बेंगॉली लोकां मदें भरसून आमी जियेता. आनी आमी काम करतना सांगाती सिस्टरां सांगाता काम करतलें हांव. तशें पयलें हांव त्रिपुराक पावतना हांव एक सिस्टर सुमन, ती आतां देवादीन, ती एक सोशल वर्क जावन आसली, तिच्या सांगाता मेळून काम करतलीं. जशें तिचें जिवन म्हाका एक बारीस बरें लागलें. कित्याक म्हळ्यार तिणें करची ती सेवा हर एक दीस म्हणल्यार बरी सकाळीं तावन रात पर्यंत एक ना एका कामांत ती आपणाक समेतेर करतली. आनी विलेजीक वचून गी वा इगर्जेच्या कामांत, कॉन्वेंटाच्या कामांत, आनी अनेक पयलें आनी एका सिस्टर सांगता वैद्यकीय क्षेत्रांत, तशें सगळ्यांनी वचून खळमीत नासतना ती वावर करतली. अशें तिणें तो करचो तो त्याग, तिचो लोकां लागीं तिका आसो संबंद आनी लोकां थंय तिका आसो मोग, हें पुरो पळोवन हांवें एक तशेंच जाय म्हणून म्हाका भोगलें आसा. अशें ती जावन पळोवली म्हाका प्रेरण. हांव थंय सुरवेर गेल्ल्या वेळार अशें तिच्या प्रेरणान हांवें एक बरेंकन काम करूंक गी, जेजूची सेवा करूंक गी म्हाका साध्य जालें. सो तुमी सांगतना म्हाका का लेगी एक रंगाळ समोर पळयल्लें बरें जाता. कित्याक म्हळ्यार आमचो देश विविधतेंतली एकते म्हूण आमी सांगता. तशें आमी दुसऱ्या दुसऱ्या परिसरांत वेतना थंयसर संस्कृती दुसरी आसता, भास दुसरी आसता, जिणये रीत दुसरी आसता, जेवणाची रीत दुसरी आसता, रेगरो दुसऱ्यो आसतात, रुली दुसऱ्यो आसतात. तुमी नॉर्थ इस्टांत गेल्ले त्या वेळार थंयसर त्या बुडाकट्टू जनांग ट्रायब्स म्हूण आमी सांगता, तांच्या सांगाता ट्रायबल्स सांगाता तुमचें जिवीत तुमी थंय समर्पिलें. तांच्या जिणये रिती विशयांत, तांच्या आचार विचार, तांची जिणये रीत, जेवणाची रीत, ह्या विशयांत आमच्या विक्षकांक एक विवर. त्रिपुरांत हांवें सांगलें बरी आमी रावचे कडेन म्हळ्यार आमच्या पॅरिशांत इगर्जे वाठारांत अनेक एक 500 ट्रायबल्सो लोक आसलो. थोडीं नांवां सांगचीं तर गारो, डार्लोंग, रियांग, हालाम, मोल्सम अशें. आनी हाचे सांगता आनीक दुसरो ट्रायबल्सूय लोक आसलो. आनीक थंयसर बेंगॉली लोकूय आसात. आनी मिझोरामांत हांव आसतना मिझो लोकां सांगता बरसून जियेतालीं. ह्या ट्रायबल बुडाकट्टू लोकां सांगता जिवचे एक बारीस एक बरो अनुभव म्हाका भोगला. कित्याक पयलेंच हांवें सांगलें बरी ते आमकां तांचो श्लोक म्हूण मानतालो. आनी तांच्या संस्कृते विशयान सांगचें जाल्यार सर्व ह्या ट्रायबाक हांवें सांगल्या ट्रायबाक हर एका ट्रायबाक तांचेच म्हणली सपरेट भास आसा, तांचेच म्हणलें नेसान आसा, तांचेच म्हणलें जेवण आसा. आनीक तांचो नाच आनी एक गान तांचें एक बरें मुख्य लक्षण तशें म्हूण सांगयत. अशें तांचें जिवन पळयल्यार एक प्रथम काल म्हणयत म्हळ्यार तांचे सांगता आसचें युनिटी, एकवटपण. तांचें कितेंय काम जावं दी, कितेंय घरान तांच्या हळ्ळी म्हणटा आमी, हळ्ळ्यान कितेंय जावं दी, एका ट्रायबा मदें बरेंच बरें एकवटपण ते दाखयतात. सुखान जावं दी वा कश्टान जावं दी, दुखान जावं दी, तांचो एकवटपण पळोवंक मेळटा. आतां सुखान सांगचें जाल्यार तांची फेस्तां परबीं आसतात वा तांचें काजर वा अशें कसलें सेलेब्रेशन आसता. ते दाळ कालें करतात सकड सांगाता मेळटात, जेवणाक सकड सांगाता मेळटात. आनी जेवणाक करूंक की आतां एक फेस्तां परबीं आसल्यार एका वर्सा आदीं तावनूच ते दुकोर पसूंक सुरू करतात. अशें दुकोर मारचें आनीक सांगाता जेवण करचें म्हळ्यार तांकां बारीस खोशी. तशें एका वर्सा आदीं एका घराचे लोक एक पावटी म्हळ्यार दुसऱ्या टायमाक ते टर्न्स घालून घेतात. आज ह्या घरा सो दुकोर पोसता जाल्यार नेक्स्ट घरा आनी एका घरांत तावन दुकोर पोसोवंक ते इन्चार्ज घालून घेतात. तशें अशें ते सांगाता मेळटात आनीक त्या सांगाता मागतात आनी उपरांत सांगाता जेवतात. जेवच्या सांगाता
तांचे गायन आसता आनी तांचो नाचय आसता. अशें तांची पेस्तां परबी आसतना आमी सिस्टरां वा पाद्र्या पळय तांचे सांगाता मेळटले हांव आमी गायन करतले हांव नाच करतले हांव अशें तांचो संतोश आमी वांटून काडून घेतलो आनी तांकांय बारीच संतोश जातलो. आनी अशेंच न्हय आसता हें एक संतोशाचें म्हण जालें. दुखाचें म्हळ्यार एक घरान कोणी कश्टान पडलो वा सीक पडलो अनारोग्य जावन पडलो जाल्यार सकट त्या हळ्ळेचे लोक त्या घरा वेतात. राती न्हिदोंकी एकल्या घरचे येवन तांचे सांगाता घरा रातीक ते न्हिदतात. आनी हॉस्पिटलांत आसल्यार हॉस्पिटलांत रावोंकी ते एकामेकाक कुमो करतात. आनी मरण पावतानाय तशेंच तांचे ते एकवट पळोवंक बारीच खुशी. हाचे विशयांत हांवें मिझो ट्रायबा विशयान सांगीत. एका घरांत एक मौन जालें जाल्यार सगळ्या त्या हळ्ळेचो लोक तांच्या घरांत सांगाता मेळटात, सांगाता मागतात, मौन भायर काडटा अशें. आनी थंयसर आमकां एक YMA म्हणून एक ग्रूप आसा, यंग मिझो एसोसिएशन म्हणून. हे एक NGO जावन आसा, सर्व युवक आनी तांतू सांगाता आसा. अशें ते YMAचे सांदे त्या घरा येवन कितें सर्व मरणाच्या रितीक कितें सर्व जाय तें पुरा ते जावनचें बरें पळयतात. फोण काडचो गी वा घर नितळ करचें गी, घर तयार करचें गी हें पुरा करतात. आनी उपरांत मरण घरांतून भायर काडटा म्हणसर सगळो लोक थंयसरच बसून आसता आनी ते गायन करतात वा मागणें करतात आनी बुजोवन पाठयतात. आनी उपरांत मरणाची रीत जाल्या उपरांत एक 8 दिसां म्हणसर त्या घरा एक ना एक संघ समस्याचो लोक येवनूच आसता. यूथ जावं दी, विमेन जावं दी, नातल्यार दुसरे ग्रुप्स आसात त्या ग्रुपाचे सांदे त्या घरा येवन घरच्या सांगाता बसून तांच्या सांगाता उलोवन तांकां बुजोवन पाठयतात, मागतात, कंतारां गायन करतात. अशें तांचो एकवट ते दाखयतात. आनी हांवें सांगलें डान्स म्हणून. ह्या डान्स रेयांग एक ट्रायब आसा. ह्या रेयांग ट्रायबाचें डान्स सगळ्या संवसारांत वन ऑफ द बेस्ट डान्सेस म्हणून नांव येलां. सिस्टर तुमी तांच्या संस्कृती विशयांत आनी तांचे ते एक कल्चर तुमी सांगतना हांवें हे दोळ सांगलें म्हाका एक कलरफूल पिक्चर आयिल्लें ते नीज ते वॉट आय थॉट हांवें काल चिंतलें ते कलरफूल पिक्चर दॅट इज 100%. आतां तुमी तांच्या कुशीन तावन तुमी पुरा सांगलें तांचे लायफस्टायल आनी तांची कल्चर तांचे जिवीत तें पुरा सांगलें. तुमी हांगा तावन तांच्या सेवेक थंयसर गेल्ल्यात. तांणी तुमकां कशें स्विकार केलें? तुमची आनी तांची सळावळ कशी आसली? तुमच्या विशयांत तांची भावना कशी आसली? तांचे सांगाता बरेंकर मोगान बसून म्हाका साध्य जालां. पयलें गेल्ल्या तवळ मस्त दुसऱ्यांचें जिवन तांचें, आमचें दुसरें जिवन हांगासर आनी तांचें दुसऱ्यांचें जिवन अशें इल्लें सांगात मेळोंक थोडे कश्ट म्हूण भोगले. पूण लोक बारीच मोगाळ आनी हांवें त्याच मोगाळ सळावळेन तांचे लागीं उलयतलीं आनी तांची भास शिकोवंकी सुरवेर थोडे कश्ट भोगले. पूण उपरांत एक भास हांव बेंगॉली भास हांव शिकोवंक पावली आनी ह्या भाशेन तांचे लागीं सळावळ उलयतलीं. आनी अशेंच न्हय आसतना साबार लोकांक हिंदी इंग्लीश अशें ते जाणा आसात. अशें तांचे मदें उलोवंक तितले त्रास भोगोंक नात. पूण उपरांत हळ्ळेक वता आसतना ही बेंगॉली भास म्हाका उपकाराक पडली आनी तांचे मदें जिवंक ह्या ट्रायबल लोकां मदें जिवंक बारीच सुलभायेचें म्हूण म्हाका भोगता. तितले त्रास म्हूण भोगले नात. एक फावटी एडजस्ट जाल्लेंत बारीच मोगान तांचे लागीं जिवंक जालें. आमी तांच्या घरा वेतेले हांव भेट करतलें हांव सांगाता बसतलें हांव आनी सांगाता मागणें करतलें हांव अशें हांव पयस आसा वा ही दुसरीच संस्कृती अशें म्हणलें म्हाका कळ्ळें ना. हांवें त्याच संस्कृतेंत एक जावन जिवंक म्हाका थंय साध्य जाल्लें. सो तुमची एक विशेष सेवा तांच्या संस्कृतींत एक जावंक तुमकां एक कारण जालें. हे सेवेचे विशय जाले. पूण सेवे सांगाता तुमी एक डॉक्टर थंय धाकटेर जावन गेल्यात. सबार जाण पिडेस्त थंयसर तुमकां भेटल्यात. सबार जाणांक तुमी चिकित्सा दिला. ह्या तुमच्या सेवे वावरांत तुमचो अनुभव आमच्या विक्षकां मुखार. थंयसर केवल वैद्यकीय न्हय आसतना कसली सेवा करूंक म्हाका चान्स मेळिल्ले ह्या सर्वांत हांव सेवा करूंक हांवें प्रयत्न केलां.
अशे वैद्यकीयच न्हय आसतना सामाजीक जावं दी वा इगर्जे पास्टल कामांनी जावं दी वा शिकपा क्षेत्रांत जावं दी अशे थोडे थोडे अवकाश म्हाका मेळिल्ले आसात. आनी ह्या सर्वांत हांव जेजूचो मोग लोकां लागीं दिवंक हांवें प्रयत्न केला. आनी हांवें ह्या लोकां सांगाता जेजूचो मोग वांटला म्हणल्यार एक थोडी तृप्ती म्हाका आसा. वैद्यकीय क्षेत्रांत सांगचें जाल्यार हो लोक आनी हो गांव बारीक दुबळो गांव आनी शहरांत न्ही मस्त पयस अशे मस्त वैद्यकीय सौलभ्यो थंय नात. हांगा आसले बऱ्यो आस्पत्र्यो वा क्लिनिकां थंयसर नात. आनी तशें पळोवंक गेल्यार ट्रान्सपोर्ट म्हारग आनी तितले बरें म्हणून नात. अशे हळ्यांचे लोक कितें करता आपणे ते सीक पडले जाल्यार एकच आल्या पाल्यांची वखदां करून जियेतात वा ना तर अशेंच चड सीक जाल्यार तशेंच तांकां मरोंक सोडटात. ह्या खातीर आमची बेतनी सिस्टर पयलें न्ही गांवांनी हळ्यांनी वचून वैद्यकीय सेवा भेटयतली. आमची सिस्टर न्ही आसतना दुसऱ्या कॉंग्रिगेशनची सिस्टर याजाकी असल्या कामांत मेतेर जावन आसात. अशें हांवूय म्हज्या सांगाती सिस्टर सांगाता हळ्याक वचून वैद्यकीय तशें सामाजीक क्षेत्रांत सेवा भेटयतली. आनी आमची सिस्टर आमचे एक टीम आसतालें थंयसर सोशल वर्कर हेल्थ वर्कर आनी आमी दोगां सिस्टर अशें सांगाता मेळून आमी हळ्ळेक वचून आमची सेवा भेटयतले. अशें तांच्या वैद्यकीय क्षेत्रांत आमी सांगतना वखदांची गरज पडटली. अशें आमकां आमच्या प्रोविन्सांत सिस्टरांची कुमोक आमी मागतले. तशेंच हांव थंयसर सरकारी हॉस्पिटल आसात थोडीं प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणटा आमी थंय आसात. तशें थंयसर वचून वखदां घेवन ह्या हळ्ळेक वचून लोकांक फुग्यांक आमी ही सेवा भेटयतली. आनी थंयसर आमी वखदां दितना त्या लोकां थंय आसचो तो संतोश तांकां जावची ती तृप्ती पळोवन आमकांय बारीक संतोश भोगतलो. हर एक फावटी आमी वेतना केदाळा ही सिस्टरां वखद हाडून येतात म्हूण थंयसर लोक राखून आसता. आनी उपरांत ते तांकां पयलें दिल्ल्या वखदा वरवीं कशें जालें म्हूण सांगूंक अत्रेगान आसतात. तुमी दिल्ल्या वखदान बरें जालें पुरा पिडान पयस जाली अशें म्हूण सांगतात. अशें तांकां आमचेर बारीकसो भरवोसो पूण आमचो भरवोसो जावन आसा सोम्यातय. अशें आमी तांकां वखद दिवचें न्ही पाटी कॉन्वेंटाक पाटी येताना आमच्या मागण्यांत आमी तांचो उडास काडटले आनी त्या सर्व सिस्टर सांगाता मेळून आमी तांच्या खातीर मागतले. अशें जेजूच्या आदारान तांकां थोडी सेवा दिवंक आमकां साध्य जालें. अशेंच न्ही आसतना हांव थंयसर आसलें तवळ थंयसर मलेरिया एंडेमीक जावन आसलें. हर एक वर्सा मलेरिया रोग येतालो आनी आमी थंयसर आसच्या आगारतला DSHंत DSH सांगाता ह्या मलेरिया विरोध आमी काम करतले. आनी ह्या कामा खातीर आमी 30 आनी 30च्या चड हळ्यांनी वचून लोकांक ह्या रोगा विशयांत आमकां माहिती दिवंक आसतली तांचे तपासन करूंक आसतलें आनी तांकां चिकित्सा दिवंकूय आसतली. अशें मस्त पयस हळ्यांनी आमकां वचोंक पडटलें. थोड्या हळ्याक वयचें जाल्यार म्हारग नात वा थोडे फावटी मेडिसीन आमी व्हरून वचचें पडटलें. अशें एक फावटी एक घडीत म्हाका उडासाक येता. अशें एक फावटी हळ्ळेक गेल्ल्या वेळार आमचे थोड्यांचे तपासन जाल्लेंत एकलो येवन म्हणालो ह्या घरांत एकलो चरको भुरगो मस्त पिडेस्त जावन पडला येवन पळया म्हणून. अशें आमी थंयसर गेल्या तपासन करतना ताका मस्त हाय ताप आसलो आनी टेस्ट करतना मलेरिया म्हणून पडलें. अशें ताका त्या भुरग्याक क्लास 4 असो जावन आसलो तो. ताका वखद दिलें आनीक घरच्यांक सांगलें ताका बरें करून पळया तशें म्हूण सांगून सांज जाल्ली. तशें आमी उपरांत आमच्या कॉन्वेंटाक पाटी परतले. पूण कॉन्वेंटाक पाटी गेल्या उपरांत काळजांत एका रितीचे धडधडे वो चरक्याक कशें जायत वांसात गी कितें जायत की म्हूण काळजांत एक धडधडे. मागीर म्हज्या सिस्टर सुमन आमी सांगलें तिच्या लागीं सांगलें सिस्टर अशें जालां म्हणून. मागीर आमी त्या चरक्या खातीर मस्त प्रार्थना भेटयली आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा सकाळीं आमी सिस्टर सुमन सांगाता आमची गाडी काडून परतून त्या चरक्याच्या घरा आमी गेल्या. आमकां पळोवंक जाय नासलें कितें जालां चरक्या भुरग्याक म्हणून. अशें पळयतना इल्लो चरको भुरगो हुशार जाला पूण
चड आनी ताका बरेंपण जायचें म्हणल्यार आशेन थंयसर तिके पयस आसच्या एका हॉस्पिटलाक आमी ताका व्हरून गेल्या आनी थंयसर एडमीट करून ताका कितें सकट गरज आसा पयशांची वा हेर वस्तूंची अशें पुरो ताका दिवन तो बरो जायसो म्हणसर आमी ताका वचून पळयतल्या आनी अशें थोड्या दिसा उपरांत बरो जावन तो फाटीं आयलो. अशें बरें जाल्लें पळयतना तो एक देवाचो हात, देवान आमकां कितलें संदात दिला अशें म्हणून अशें चिंतना काळजाक मस्त खुशी जाता. पयस तुमी सांगतले म्हाका मस्त खुशी जाली, कित्याक म्हळ्यार हो एक अनुभव, हो एक दैवीक अनुभव म्हणच्यान कांयच दुबाव ना. पूण अशें जाताना मस्त खुशी जाता. पूण ही खुशी सदांय आसना. हर एक दिसा वी कॅनॉट एक्सपेक्ट, आमकां हर एक दिसा एक खुशी एक्सपेक्ट करूंक जायना. पूण तुमच्या दीर्घ 9 वर्साच्या सेवेंत खंयच्याय रितीरपणी तुमच्या ह्या मिसांव वावरांत, ह्या तुमच्या चिकित्सक वावरांत कोणेंय तर फाटल्यान उलयल्लें या मुखल्यान उलयल्लें, तुमकां काळजाक दुखयल्लें तसलें खंयचेपणी घडलां गिते? वय तसलीं घडितां ल्हानशीं घडल्यांत, पूण आमी तें सकट मतीन दवरूंक जायना. सोम्याच्या शेतान काम करतना कोण ना कोण कितें तरी उलोवन आसता फाटल्यान वा मुखल्यान. फाटल्यान सुरी घालचें म्हणचें आसा. थोडीं घडितां घडल्यांत, पूण हांवें तें विसरून सोडलां. येदोळ आतां तें कितेंच हांवें म्हज्या मनांत दवरूंक ना. अशें कितें बरीं घडितां आसात मोतीक आनी पेल्याक खंयचें संतोश दिता हें घडितां घेवन मुखार सरचें, हें जावन आसा म्हज्या जिणेचें ध्येय म्हणयत. सिस्टर, भोव वर्त रितीर तुमच्या जिणेचें ध्येय आनी तुमचें मिसांव तुमी आमच्या विक्षकां मुखार दवरल्या. आतां एक निश्ठूर सवाल, कितें म्हळ्यार तुमी एक धर्मभयण, प्रोफेशन एंड मिशन दोनी सांगात आसा, वर्तो बरो आसा तुमचेर. एक धर्मभयण जावन तुमकां तुमचेंच एक धर्मीक जिवीत जियोवंक आसा आनी एक धाकटेर जावन तुमकां एक समर्पीत आनी एक सेवेचें जिवीत जियोवंक आसा. हे दोनी वटेन तुमच्या जिवितांत तुमी कशें मेनटेन करतात? हाका प्रमुख जावन आसा मागण्याचें जिवीत. हांवें म्हज्या मागण्याच्या जिविताक प्रमुख स्थान दिलां. आमी सकाळीं तावन संजे मुशेर आमकां टायम टेबल आसता, पूण ह्या टायम टेबला खातीर न्हय, पूण म्हाका म्हज्या काळजांत जेजूचो मोग भोगच्या खातीर, तशेंच म्हाका पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर आनी म्हजें मिसांव काम करच्या खातीर हांवें मागण्यांत म्हजो वेळ खर्चिल्लो आसा. अशें सोम्याची कृपा मागून हांवें कामाक वचें आसलें. अशें ह्या मरिफात लोकां सांगाता बसूंक, कितें तरी सेवा आसा ती करूंक म्हाका साध्य जालें. पयलें मागण्याचो स्पिरीट. दुसरें म्हणचें जाल्यार कश्ट आशिल्ले संतोशान स्विकार करचे. कितें मस्त कश्ट आयिल्ले आसात, थोडे वैयक्तीक रितीन वा कामांत वा हेरां सांगाता, पूण ते कश्ट सर्व मतीन धरिनासतना देवाक समर्पण आनी ते संतोशान स्विकार करूंक हांवें प्रयत्न केला. आनी उपरांत लोकां सांगाता बरसून जियोवचें. लोकांक आमचेंच मानून तांचे सांगाता हांव बरसून जियोवंक मस्त प्रयत्न केला. अशें केल्ल्यान म्हाका हें म्हजें रिलिजियस जिवीत आनीक हें वैद्यकीय जिवीत म्हजें प्रोफेशन सांगाता तें बॅलन्स करूंक साध्य जालें म्हणयत. वर्तो संतोश. पूण तुमी एक सिस्टर आनी एक कॉंग्रिगेशन आसा आनी ह्या कॉंग्रिगेशनान तुमच्या विशयांत भोव वर्ती आशा, अभिलाशा, सपनां दवरल्यात. इतल्या वर्सांतून तुमकां ह्या मिसावांत तांचो मोठो पाठिंबो आसा. सो तशें तुमची वडिलां, तुमची सांगाते सिस्टरां ह्या तुमच्या मिसावांत कशें तुमकां प्रोत्साहन दितात आनी प्रत्येक जाण बॅथनी कॉंग्रिगेशन तुमकां कशें ह्या वर्त्या मिसावांक वर्तो आदार आनी मजत दिता? बेथनी मेळांत आमकां हर एक विविध तरांची सेवा आसा आनीक आमची वडिलां पुरा सेवेंत आमी पात्र घेवचे आनीक जेजूचो मोग लोकांक प्रसारीचें म्हणून आमकां ती तांचे एक्झॉटेशन दिवन आसतात. अशें आनी सांगाती सिस्टर हांव आसल्या सर्व कॉन्वेंटांनी म्हाका म्हज्या सांगाती सिस्टरांचो बारीचसो बरो पाठिंबो मेळ्ळा. आमकां सांगाता माया मोगान काम करूंक जालां. सो तशें
सक्कड रितीर तुमची वडिलां प्रोविन्शियल आनी जनरल सक्कडांनी तुमकां एक वर्तो सहकार दिला आनी तुमचे सांगाती सिस्टरां तांणी वर्तो मोग दिला, सहकार दिला, मार्गदर्शन दिला आनी तुमी आज वर्त्या सेवेंत सोम्याच्या सेवेंत तुमी मुंदरून आसात. आनी परत हांवें वेचें परत्या नॉर्थ इस्टाक जाता. नॉर्थ इस्ट म्हणटाना एका कुशीन तुमी सांगलें सोबीत पिंतूर, आनी एका कुशीन आमकां माध्यमांत दुसरेच टायपाचे काळशे पिंतूर येता. म्हळ्यार थंय भूगत चटवटिको जावन आसात, थंय नक्सल आसात, असले थंयसर कामगाचे बारी डेंजर असली एक अभिप्राय आमकां चडावजड माध्यमांत मात्र न्ही अशें उलयतानाय तसले एक अभिप्राय येता. आतां तुमी इतलीं वर्सां थंयसर काम केलें, असले भिरांतेचें जिवीत थंय आसा की कशें तुमकां थंय ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात? भिरांतेचें जिवीत थंयसर आसा, पूण हांव थंयसर आसल्या वर्सांनी म्हाका पर्सनल वैयक्तीक जावन हांवें असले एक्सपिरियन्स करूंक ना म्हणीत, पूण थोडी ल्हानशी घडितां थंय घडलेलीं आसात. प्रत्येक जाण हांवें म्हणलें वैद्यकीय आनी सामाजीक क्षेत्रांनी आमी हळ्ळेक वयतल्या. अशें एक फावटी हळ्ळेक वचून आसतना थोडे तरणाटे येवन आमी म्हणटा फंडमेंटलिस्ट मूलभूतवादी वय हे येवन तुमी कितें हांगा आयल्यात, कितें करतात, खंय वेतात, तुमी मतांतर करूंक आयल्यात की अशें विचार केल्लो आसा. अशें एक फावटी जाल्ल्या वेळार काळजांत भेन दिसलें हे कितें करतात कोण ना आतां म्हणून. मागीर पूण जेजूचो आदार मागलो, पवित्र आत्म्याचो आदार मागलो आनी तांकां कितें आमी जाप दिवेत ही जाप दिली. सांगता आसली म्हणलें सिस्टर कांय उलयनाकात तुमी, पूण हांवें सांगलें आमी कितें करता आमी सांगयेत अशें सांगून परतून आमी कसल्या कामा खातीर हांगा आयल्या म्हणून आमी तांकां एक्सप्लेन केलें आनी उपरांत म्हजे सांगाता मेळ्ळे. अशें इल्लो वेळ आमचे मदें उलोवणें जाल्लें उपरांत ते आमकां सोन गेले. अशें थोडे फावटी असलें घडलें आसा. इतलेंच सोन न्हू, उपरांत असलें कराळ घडीत कसलेंच म्हज्या वैयक्तीक जिवनांत घडोवंक ना. पूण राजकीय विशयान सांगचें जाल्यार केदाळे ट्रायबलां मदें आनी बेंगॉली लोकां मदें झगडें जावनूच आसता. पयलें हें बारीस मस्तू झगडें जावन आसलें आनी हांव आसल्या जाग्यार मस्तू ट्रायबल लोक मरून गेला, थोड्यांनी हात पांय होंगडायला, असल्या लोकांक हांव मेळ्ळ्यां थंयसर. आनी आतां जाल्यार थोडे फावटी असलें झगडें घडते आसा. आनी उपरांत सांगचें तर ते अंडरग्रावंड्साचे प्रॉब्लम हे समस्ये अंडरग्रावंड्साचे समस्ये थंयसर मस्तू तेंपातावन आसात. साबार सांगचें जाल्यार 2000 वर्सां आदीं तावन आसात आनी ह्या 10 वर्सां आदीं म्हणजे 2012-13 ह्या वर्सांनी एक हें झगडें रावलां म्हूण सांगयत. आनी हे झगडें चलो अंडरग्रावंडाचे प्रॉब्लम आसतना आमच्या सिस्टरांक तशेंच बेतनी सिस्टरांक तशें उरिल्ल्या सिस्टरांक पाद्र्यापांक मस्त कश्ट जाल्ले आसात. 2000 इसवेंत एक फादर विक्टर क्रास्ता हाणें आपलो जीव होगडायला अंडरग्रावंड्सा खातीर. आनी उपरांत आतां म्हाका आमची एक सिस्टर आसा, सिस्टर तेरेस सायमन म्हणून, हिचे सांगाता जाल्लीं थोडीं घडीतां उगडास येतात. ही एक बरी एक मिशनरी सिस्टर. अशें ती एक फावटी एका पाद्र्यापा सांगाता फादर लुर्द स्वामी म्हणून हे सांगाता मिसावाक तांच्या गाडयेर पयन करून येतले. तो वळू सडन हे अंडरग्रावंड्स येवन तांकां एटॅक केलें आनी तांकां गाडयेंतून भायर काडून दोगांयकी AK-47 रिवॉल्वर तांच्या हरद्यार दवरून तांकां ते धमकी दितले खंय. सिस्टराक आनी पाद्र्यापाक मस्त बेन दिसलें, कितें करचें म्हूण कळना. पूण सर धैर्य तांणी आटावन जेजूक बोब मान थंयसर घट्ट ते रावले. तो कितें जालें म्हळ्यार इसल्या उडे आतावन तांच्या अंडरग्रावंड्सा मदलो एकलो उडोवन म्हणलें बरी आयलो खंय आनी ताच्या सांगात्यांक स्टॉप म्हणून ताणें आडायलें ताणें. अशें तांणी ती AK-47 सकला घाली आनी उपरांत तो म्हणलो खंय ही म्हजी सिस्टर, हांव तिका वळखता, हिका वसोंक सोडा अशें म्हणून त्या मनशान ह्या सिस्टरान त्या दिसा बचाव केलें. तो मनीस त्या दिसा नासलो जाल्यार खंडीत ह्या दोगांयचो जीव त्या दिसा चलतो आसलो. अशेंच हेंच घडीत न्हय आसतना असलें साबार घडीत आमच्या सिस्टरांनी तशेंच दुसऱ्या सिस्टरांनी पाद्र्यापांनी मस्तू फेस केल्यांत आनी थोड्यांनी कश्ट भोगल्यात, पूण थोड्यांनी जेजूच्या मजतीन हे कश्ट धैर्यान फूड केल्यात. सिस्टर, तुमच्या लागीं उलोवंक बसलो वेळ गेल्लो असो कळना. परत एक फावटी हांव तुमच्या वैद्यकीय शेताकच येता.
आणि आज फाउंडेशन डे. देवाचो सेवक मॉन्सिंजर RFC मस्करेनस तांचो एक वर्तो दिश्टावो. आनी ह्या संदर्भात 3 विशय आमी सांगाता जोडूंक जाता की पळय. पयल्या सुवातेर तुमी एक दाक्तेर, दुसऱ्या सुवातेर आमचो मॉन्सिंजर तो एक याजक जावन आसलो, तुमचो मेळाचो घडणार तो जावन आसलो. आनी एक तुमी एक होमिओपॅथीक दाक्तेर जावन आसात. सो एक होमिओपॅथी सायन्स म्हणून आमी सांगता, होमिओपॅथी वैद्यकीय विज्ञान आनी तशेंच मॉन्सिंजर RFC मस्करेनस आनी बेतनी मेळ हाका कांय फुडें अविनाभाव संबंध फुडें आसा गे? बारीच बरें सवाल म्हूण दिसता म्हाका हें. थंयसर संबंध आसा. हांवें एक फावटी बेतनी सिस्टर जावन आमचो एक बेतनी पब्लिकेशनांत केल्लो एक बूक आसा, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द फाउंडर म्हणून. हे सिस्टर बर्ता हिने एडिट केल्लो जावन आसा. ह्या बुकांत एक गणित आसा. तें गणित अशें जावन आसा, आमचो फाउंडर 1933 इसवेंत रोमाक पयन करतेलो ताच्या कामा खातीर. अशें ताचे बॅग तो भरून आसतना ताच्या बॅगान ताणें थोडे होमिओपॅथी वखदां घाल्लीं आसात. आनी उपरांत तो रोमाक वचून ताचें काम जालें तो फाटीं परतलो. तो सिस्टर इडीत हे सिस्टर तिका तिचें बॅग क्लीन करून कुमो करतली. अशें ते दाळा तिणें ह्यो होमिओपॅथी सिस्ट्यो थोड्यो खाली आनी थोड्यो अर्दी वखदां आसली सिस्ट्यो पाद्र्यापाच्या बॅगान तिणें पळयल्यो. आनी तिणें विचारलें, फादर ही खाली सिस्ट्यो तुमी कित्याक फाटीं हाडल्यात म्हणून. देखून आमचो फाउंडर म्हणलो काय, त्यो खाली सिस्ट्यो कोणाक म्हणी उपकाराक पडटल्यो म्हूण. अशें हें गणित वाचतना म्हाका बारीच काळजान संतोश भोगलो. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार होमिओपॅथी चड डेवलप जावन नासलें. त्या काळारय आमचो फाउंडर होमिओपॅथी वखदां काण घेतालो म्हणून. अशें म्हाका म्हज्या वडिलांनी सांगून दिल्ल्या शिकपा खातीर, म्हळ्यार होमिओपॅथी शिकोवंक आनीक एक 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 बरोसो जावन पावलें हें गणित. अशें फाउंडराक होमिओपॅथीक आनी आमकां बेतनी सिस्टरांक संबंध आसा म्हूण सांगीत. आज तुमचे संगी एक बसाभास ह्या संवाद चलोवन म्हाका व्हरतो संतोश. कित्याक म्हळ्यार चडावत धार्मिका विशयांत दुसऱ्यांचे चिंतप कशें आसता. ती सिस्टरांनी 12 वरां 12:30 वरार बेल्ल जाता, मेजा कडेन गेल्यार जेवण रेडी आसता. तो पाद्र्याक न्हय, थंय पुरा रेडी आसता. पूण दूराद बेट्टा नुण्णगे थंय गेल्यार मात्र कितले काडटे कुणटे दोंगर आसात म्हूण कळटा. सो तशें तुमी ह्या तुमच्या बेसांत फाटल्या 9 वर्सां तावन एक दाक्तेर जावन पयसल्या गांवांत तुमी थंयसर सेवा दिली. आनी ह्या सेवेक तुमकां प्रेरण सुम्याचे एक सुम्याची कृपा म्हणून तुमी सांगलें. आतां आमच्या विक्षकांक तुमच्या जिविता विशयांत आनी तशेंच इतर धार्मिकांनी दिवच्या सेवे विशयांत तुमी कितें सांगूंक आशेतात? आमी जिवंचें जिवीत जावन आसा एक समर्पीत जिवीत. ह्या खातीर आमकां सोम्याचो आदार जाय. आनी आमच्या फाउंडराक एक एवकरिस्तांतल्या जेजूचो मस्त मोग आसलो. ह्या खातीर ताचे आसलो तो मोग हांव आमचे खातीर आनी आमच्या विक्षका खातीर आसून दी म्हणून जाय म्हूण सांगून हे थोडे शब्द हांव सांगतां. एवकरिस्तांत आमचो भावार्थ आमी सडया. एवकरिस्तांतल्या जेजूचो चड आनी चड मोग करया. कित्याक म्हळ्यार थंय आसलो जेजू आमकां आमचें जिवीत जियोंक आदार दिता. आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक हेंच आमकां इंटेंशन दिलां ह्या म्हयन्याचें एवकरिस्तांत आमचो भावार्थ सोडोवच्या खातीर. ह्या खातीर एवकरिस्तांतल्या जेजूचो मोग करया म्हूण हांव परत्यान आनी परत्यान तुमकां उलो दितां. तशेंच मुरी मायेचो आदार आमी मागा जाय. कित्याक मुरी माय सदांच आमच्या सांगाता आसा आनी आमची मागणी ती जेजू लागीं वर पायता. ह्या खातीर तिचो आदार मागल्यार ती आमकां कितेंच सोन्न घालची ना. देव बरें करूं सिस्टर. भोव आपुरबायेन तुमच्या सांगाता इतलो वेळ कसो पाशार जालो तें आमकां कळीत ना. जाल्यार आज वर्तो संभ्रम जुलयाची 16 तारीख फाउंडेशन डे. आनी ह्या वर्त्या संभ्रमाक तुमी आमच्या स्टुडियोंत येवन तुमच्या कॉंग्रिगेशना विशयांत आनी तशेंच तुमच्या फाउंडरा विशयांत आनी तुमच्या अनुभवाच्या विशयांत भोव आपुरबायेन तुमी आमचे संगी संवाद चलयलो आनी आमचे पळोवपी निसयकी खूश जावन आसात म्हूण म्हाका भोगता. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा.
आनी तुमच्या बेसांत सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी आशेतां आनी तशेंच तुमच्या वैद्यकीय शेतांत सोम्याचे गूण करचे मिसांव निरंतर तुमचे तोंड मुंदरून वचून दी आनी सगळ्या समाजीक तुमचे तोंड बरेपण जावं दी आनी तशेंच आमच्या बेतने संस्थ्याक वर्तो गौरव मेळोवन दी आनी सोम्याक महिमा जावं दी म्हणून म्हजी आशा आनी अभिलाशा जावन आसा. परत एक फावटी आमच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी तुमकां आमी म्हणटा देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं. प्रत्येक सावन म्हाका हांगासर ह्या संदर्शनाक आपोवन हाडल्या खातीर आनी तुमच्या मिसावाक जेजूची सुवार्ता प्रसार करच्या तुमच्या मिसावाकी हांव देवाची धाराळ आशिर्वादां मागतां. देव बरें करूं सिस्टर. मोगाच्या विक्षकान भोव आपुरबायेचें संदर्शन समर्पण एका धर्म भयणीच्या जिणयेची झळक आनी वळख तुमचे मुखार आमी सादर केली. वय आमच्या सर्वांच्या मोगाची मानदिक डॉक्टर प्रेमा मिस्कीत बेतनी मेळांत तिची समर्पित सेवा ती दिवन आसा आनी फाटल्या लांबायाच्या सुदीर्घ वर्साची तिचो तो अनुभव तिणें आमचे संगी वांटून घेतला. देखून आमी सर्वांनी तिच्या खातीर तिच्या मिसावा खातीर आनी तशेंच तिच्या चिकित्सेच्या त्या परिश्रमा खातीर आमी देवा लागीं मागोवंक फावो. तर ह्या भोव वर्त्या कार्यक्रमांत तुमचो मोगाचो सांगात आमकां लाभयिल्ल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमा विशीं तुमची अभिप्राय कमेंट बॉक्सांत बरया आनी ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया आनी तशेंच तुमच्या मोगाच्या मनशा संगी ह्या आपुरबायेचे कार्यक्रम तुमी शेअर करा. तर मुखलो आमचो अंकडो आराम जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. हांव विनोद गंगोळ्ळी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. दिव्यवाणी